महाराज हांची 314वी जयंती आम्ही साजरी करतात आणि मुरगांव हिंदू समाजातर्फे आम्ही आज सगळे हांगा एकत्रित जाऊन वार्षिक पद्धतीप्रमाणे म्हणजे वर्सान वर्स आम्ही ही पूजा करतात आणि आम्ही सगळेच जाण छत्रपती शिवाजी महाराजाक आम्ही सगळेच आराध्य दैवत मानतात आणि तातोच आज आम्ही अभिषेक केलो। तो मान म्हाका मेळ्ळो ताज्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता। छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल सांगप म्हणल्यार म्हणजे खूब सांगपाचें आसा। खूब बरें दिसता की आज ह्या इतले 314 वर्सां मागीर पासून तांचे जे विचार तेन्ना आशिल्ले तांची आचारसंहिता आशिल्ली नाल्यार तांचे ते हें आशिल्ले ते आज पासून आमी वापरतात आणि त्या खातीरूच आज आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक सगळेच गोंयांत न्ही जाल्यार देशभरान पुजतात मानतात आराध्य दैवत मानतात हे करतात। छत्रपती शिवाजी महाराज हाका आमी रयतेचो राजा म्हणटात, ताका एक जाणता राजा म्हणटालो। रयतेचो राजा म्हणपाचें कारण म्हणजे सगळ्या धर्माच्या लोकांक सगळ्या जातींच्या लोकांक फुडें कशें घेवन वचप, आपलो धर्म राखून तांकां कशें फुडें घेवन वचप नाल्यार आपल्या धर्मा खातीर कशें फुडें सरप, बायलांचो कसो आदर करप हे सगळें आमी अजून पर्यंत तांचे कडल्यान शिकत आसा। आणि आजच्या आमच्या सारक्या राजकारण्यांक म्हाका दिसता सगळ्यांनीच बोध घेवपा सारके खुबश्यो गोष्टी छत्रपती शिवाजी महाराजान आमकां सोडून गेल्ले आसा आणि ताजी वारसा असो चालू उरचो आणि ताजेच वळणाचेर आमी सगळेच आमच्या देशांक नंदनवन जावचें अशें आमी सदांच मानतात। छत्रपती शिवाजी महाराज आमी सदांच सगळे जाणा की रयतेचो राजा तर तो आशिल्लो, जाणता राजा आशिल्लो, पूण आज पासून नेव्हीचो फावंडर म्हणजे नेवल तेन्ना वॉरफेअर उदकांतसून वॉरफेअर कशें जावप ह्या 314 वर्सां पयलीं ताणें सुरवात केल्ली आनी ताच्या खातीर आज पासून आमची इंडियन नेव्ही तांकां फादर ऑफ नेव्ही म्हणटात। सो येदे मोठे कार्य केल्ले आज छत्रपतीन आज खंय तरी आमी सगळे मेळून वर्सान वर्स तांची ही एक हें करतात खूब उमेद जाता। आणि अशेंच जशें तांणी राज्य केलें तशेंच राज्य आमच्या भितर थोडे गुण येवन आमी तशें राज्य करपाचो प्रयत्न आमी करत आसतात आणि ताजें खंय तरी फळ आमकां फुडल्या काळान मेळटलें। हांव सगळ्या आमचे वांगडी आसा तांचें हांव अभिनंदन करता आनी देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक वर्सा प्रमाणे आमी न विसरता छत्रपतींची अभिषेक करता, तांचें पूजन करता आणि फुडें आतां कार्यक्रमूय खुबशे आसतले त्या खातीर खूब आनंद तुमी आज आमच्या मुखार केला। आणि ह्या एसेंब्लीन म्हणजे खरें म्हणल्यार म्हज्या लिस्टार आशिल्लें की हो प्रश्न एसेंब्लीन आमी मांडचो म्हणून की आज छत्रपती शिवाजी महाराज नाल्यार धर्मवीर संभाजी महाराज नाल्यार आमचे मराठे जे लिडर्स आसा तांचेर भुरग्यांक कांयच शिकयल्लें वचना। आज जेन्ना आमी छावा पिक्चर सगळे पळयतात आनी तांचे शौरवीर गाथा आमी आयकतात नाल्यार भुरग्यांक आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतात तेन्ना भुरगीं एक एकदां प्रश्न पडटा की धर्मवीर संभाजी महाराज कोण आशिल्लो। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की धर्मवीर संभाजी महाराज आमचे आज अशे एक राजा जावन गेले जाणें एकूय लढाई अजून पर्यंत हारूना। धर्मा खातीर ते छत्रपतीच्या पावलार म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पावलार पावल घालून ताणें लढा दिलो आणि आपल्या धर्मा खातीर आपलो कितलीय वेदना जाली, मुघलांनी तांचे कितलेय त्रास केले, तांची जिबली काडली, तांची नाकटां काडली, तांचे दोळे पसून काडले, तरी सुद्दां ते मुघलांच्या हातून वचूना, तांणी धर्म परिवर्तन केलें ना। अशें धर्मवीर संभाजी महाराज आमी भुरग्यां भितर शिकोवपा जाय आनी ते शिकयतले जाल्यार पुस्तकांनी प्रायमरी पयले ते 10वी भितर तांचे पार्ट आसपा जाय। म्हाका दिसता की हो प्रश्न फुडल्या एसेंब्लीन हांव डेफिनेटली मांडटलो कित्याक आज आमी पळयतात की मुघलांचे जे राजा जांणी आमचेर अत्याचार केलो तांचे सगळ्यां कडेन मोठे मोठे पार्ट आसा, शाहिस्ते खान जावनी नाल्यार औरंगजेब जावनी बाकीचे हें जावनी आणि आमच्या मराठांचेर म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज नाल्यार धर्मवीर संभाजी महाराज हांचेर फक्त एकूच पॅरेग्राफ आसा। हें म्हाका दिसता खंय तरी आमी खंय तरी चुकता। हांव ऑनरेबल मुखेलमंत्र्या कडेन उलयतलो जो आमचो एज्युकेशन मिनिस्टर आसा आनी डेफिनेटली फुडल्या एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडून आमच्या पुस्तकांनी भितर हें इन्क्लूड करपा खातीर हांव भर दितलो, प्रेशर घालतलो आणि ते करून घेतलो जाणे करून आमच्या धाकट्या माणकुल्या भुरग्यां भितर छत्रपती शिवाजी महाराज आज पासून आमी हांगा उबे रावता, आमच्या देवतांची पूजा करपाक आमकां मेळटा ते भाग्य आज आमकां छत्रपती शिवाजी महाराजान दिल्लें आसा, धर्मवीर संभाजी महाराजान दिल्लें आसा। ते आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावप ही काळाची गरज आसा आणि ते हांव डेफिनेटली फुडल्या हातूंत मांडटलो।